कितें लेट कहो जालो तुमकां लायक आमकां तुमकां टायमींग दिल्लो लायक 8 ते 5 8 ते 5 एअरपोर्टार उरलो सर मातसो एअरपोर्टार उरलो लायक तुमकां अशें लायक टायमींग आहलो अशें लायक तेच्या पयलीं लायक आतां तुमकां कितें वोटींग करपाक ट्राय केलो दिना मातसो गाडीचो प्रॉब्लेम मातसो उरलो आं ओके सो आतां तुमकां वोटींग करपाक दिना आतां दिना तुमकां लायक हें दिल्लें तुमकां नंबर पा दिल्लो नंबर दिल्लो सो आतां तुमकां दिना वोटींग म्हणटा टायम अप जालो म्हणटा ओके तुमी खंयच्या गांवान चिमला सर चिमलाचे ओके आनी तुमकां लायक हो आतां 7 आनी 8 बूथ लागता तुमकां ओके मॅडमीन कितें सांगता मॅडमीन कितें सांगलां तुमकां मातसो बेगीन येवपाक जाय आसलो. बेगीन येवपाक जाय बिझनस आसा सो हांव एअरपोर्टार आसलो सो म्हाका लेट जालो ओके बिजनसा खातीर लायक तुमी लेट जाले ओके सो तुमकां सातांच्या नाता हांगा भोंवत आसा ओके. म्हाजे बिझनस पळोवंक जाय ओके सर तुमकां 8 ते 5 तुमकां टायमींग दिल्लो हय सो तुमी तेच्या भितर तुमी येवंक पावना म्हाजो मेन पावर आसा पळय तेणी आयज म्हाका ती म्हाजे पावोंक ना सो म्हाका हिंगा थिंगा सगळे कडेन धांवचो पडलो ॲटलिस्ट तुम्ही 5 मिनटाचं लायनीक खबरला तुम्ही टोकन मेळटलो सांगता न्हू म्हाका आतां पावपाक म्हणल्यार आतां मातसो लेट जालो म्हणून ते आतां हांव लेट पावलो ओके आतां दिना ते दिना म्हणटा तुमकां आतां सो तुमचो आतां मागीर हाचो म्हणटले ना तुजो वोट तुमचो? ना मागीर तुमी आतां तेचो टायमींग आहलो म्हणून तुमकां टायमींग पयलीं सांगिल्लें न्हू आमी ओटीकी पळयता आमचे बिझनसूय पळोवंक जाय म्हाजे कडेन 2 भुरगे कामाक आसा ते पूण ते आयज भुरगेच ते येवंक ना कामाक म्हाका आतां हिंगा थिंगा सगळ्याक धांवचें पडलें आमकां डॉबलीम एअरपोर्ट आसता मोपा एअरपोर्ट आसता म्हाका गाडी दिवपाचें घेवपाचें सगळें आसता तेका लागून म्हाका लेट जाला आनी कांय ना ओके तुमी गांवान खंयचे तुमी चिमला इंद्रानगर चिमला तुमकां बूथ नंबर खंयचो लागता तुमकां 7 आनी 8 11 ओके तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर